आयज जे 27 तारखेर म्हापसा आणि बाकीची चांग नसलेली जी कावन्सिलां आहा जी तारीख डिक्लेअर जाल्ली आहा आणि त्या अनुषंगान राजकारणान लोकांक जे अपेक्षित असले ती गोष्ट आयज म्हापसा कावन्सिलाच्या भितर घडलेली आहा. म्हापसा कावन्सिलाचे 7 वॉर्ड नंबर 7 आणि 8 आणि त्यांच्या वांगडा बाकीचे म्हणजे 7 आणि 8 हांव कित्याक म्हणटा हे दोनूय हल्दोनान पडटा आणि दोनूय हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडलेले असलेल्या कारणान लोकांनी ग्लेन हटाव मोहिमे अंतर्गत थंयसरले भारतीय जनता पार्टीचे काउन्सिलर जे बसलेले जे कॅन्डिडेट आसले आमी लोकांक आव्हान केल्ले की हे फावटी ग्लेनांक घरा धाडया, हे फावटी या काउन्सिलरांक घरा धाडया किंवा कॅन्डिडेटांक बीजेपीच्या घरा धाडया आणि येणाऱ्या काळात जे इलेक्शन 5-6 महिन्याचेर आहा तेन्ना ग्लेन हटाव मोहीम ही याच्या अंतर्गत आम्ही काम करूया. लोक एग्री झाले आणि एग्री जावन 7 आणि 8 तारक आरोलकर आणि विकास आरोलकर हांकां बहुमतान म्हणजे म्हाका दिसता तारकाक हायेस्ट मतां या अख्ख्या म्हापशेच्या म्युनिसिपल काउन्सिलान लोकांनी दिली. लोकांनी मतां जी दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट काउन्सिल सुद्धा आम्ही म्हटले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे 9 येयले. घडे सिंबॉल आसना पण भारतीय जनता पार्टीन दवरलेले कॅन्डिडेट प्रचार केल्ले कॅन्डिडेट हे 9 येयले. काँग्रेस आणि बाकीच्या वांगड्यांनी दवरलेले हे 9 येयले आणि बाकीचे 2 इंडिपेंडंट येयले. म्हणजे कंप्लीट म्हापशेकारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध ही मॅन्डेट दिल्ली. म्हाका अशें म्हणपाचें आहा सध्या राज्यान 2 तरेची दुयेंसां हेपरासून बसलेल्या लोकांक भेडसायता. एक तर कोविडाचे लोकांची मरणां अशी जाल्ली आहा की लोक आयज भियेल्ले आहा. बांबोळेच्या नांवान भियाता, कोविडाच्या नांवान भियाता. आज ते बीजेपीन प्रवेश केला खंय तरी तुमकां विश्वासान घेतला काय? प्रत्यक्षान बीजेपीन वयता म्हणून म्हाका खबर ना. आता जेन्ना मिडियाचेर येयला तेन्ना कळ्ळें. तुम्ही सडनली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण कितें? खंय तरी तुमी भियाले, तुमी सांगलेले की आमी हळडोणसून रावतले. हे दोग जाण हळडोणा मतदारसंघात आसात ते खंय तरी तुमकां जे वोटर तुजे आसा ते डायवर्ट जातले अशें खंय तरी भंय जालो म्हणून तुमी अशें कांय ना. जो तारक आणि विकास आरोलकर हे जे जिखलेले आहा ही मॅन्डेट हांवें त्या दिसा जिखले उपरांतूय सांगलेले की तेंचे कडेन काम बरें असले ही एक बाजू आसतली. कॅन्डिडेट म्हणून एक कांय गोष्टी असतात, अमके पर्संट वोट असतात ना अशें न्हू. पण बाकीचे जे तांकां मतां पडलेली आणि म्हापशान हायेस्ट मतां जी पडलेली ही फक्त ग्लेनाच्या अगेन्स्ट ही मॅन्डेट लोकांनी दिल्ली. कित्याक लोकांक थंय ग्लेन तिकलो नाका. हळडणच्या संपूर्ण लोकांक ग्लेन तिकलो नाका आणि ग्लेन तिकलोच्या अगेन्स्ट मॅन्डेट दिल्ली. ती तेंच्यांनी खंय तरी पळोवन येयली. म्हणजे बीजेपीन पळोवन येयली. आयज थंय ग्लेन सांगता आपूण स्ट्रॉंग जालो. ही ग्लेनाची एक म्हाका दिसता चुकीची धारणा आहा. स्ट्रॉंग जावना वयल्यान लोक आनीक तांकां कितें तरी वायट उतरां जी आसता ही म्हणपाक लागला. म्हणजे कितले मेरेन तुमी निर्लज्जपणा करतल्यात म्हजो भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक प्रश्न. आपले भाशेन राजकारण करतात तांकां लोकांचे पडलेले ना. दुसरो जो ह्या दिसांनी सायक्लोन येयल्ले तितूनसून अजून लोक उबारूंक ना, भायर सरोंक ना. लोकांच्यो लायटी अजून मेरेन सगळे कडेन पूर्ण पदावर येवंक ना. लायटीचे काम सारखे जाल्ले ना. तरी आसतना सरकाराक हे सगळे सोडून भारतीय जनता पार्टीक फोडाफोडीचे राजकारण करप. जी लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली फेमस जाल्ली हा पार्टी. कित्याक फाटी तेच्या पयलीं 10 घेतले, तेच्या पयलीं विश्वजीत राणे भितर घेतलो, तेच्या उपरांत दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर, तेच्या उपरांत 10 आमदार भितर घेतले आणि हे चालूच आहा. म्हणजे आणि कितले मेरेन निर्लज्जतेपणाचे काम भारतीय जनता पार्टी करतली. जी लोकांनी दिल्ली असता ती मॅन्डेट दाखवा भाशेन डाको घालप तेजेर आणि तांकां उखलून व्हरप. तांकां धमकोवन व्हरतात काय बाकीच्या खंयच्या गोश्टींनी व्हरतात काय कसल्या कित्या गोश्टींनी व्हरतात हे म्हाका खबर ना. हांव एज अ गोवा फॉवर्ड म्हणून आणि आल्दोनकारांचे सायडीक सून, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सायडीक सून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कृत्याचो
निषेध करता. त्यांच्यानी गोंयच्या लोकांचो विचार करचो. आयज भुरग्यांची इस्कॉला ना कितलो तेंप जालो, बाकीच्यो गोष्टी ना, बरें जाल्ले ग्रीन झोन जावन. पूण ह्या सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आहा ग्रीन झोन जो आमचो जाल्लो आहा हेका हो प्रमोद सावंत सरकार कारणीभूत आहा. हो परतून रेड झोन नो डेंजर झोन मरणाचो झोन करपाक लागून. तेका लागून सरकारान ही निर्लज्जतेपणाची मॅन्डेट पळोवपाची राजकारण ना करता गोंयच्या लोकांचो तुमचे जे 5-6 म्हयने उरल्या त्या 5-6 म्हयन्या भितर कितें जाता जाल्यार गोंयचे जनतेचे बरें करपाचो प्रयत्न करात. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. लोक आनीक तिडक्यातले. लोकांक ह्यो ज्यो गोष्टी घडटा सरकार फोडप आमदार फोडप ह्यो सगळ्यो गोष्टी आसता ह्यो लोकांक आवडना. लोक खरें म्हणशाल्यार विधानसभा इलेक्शन केन्ना येता आनी हे भारतीय जनता पार्टी घरा धाडटा हें पळोवपाक रावल्ले आहा. म्हाका तेजो कांय फरक पडना. हळदणकरांनी म्हाका आश्वासन दिल्लें आहा. हळदणचे लोक भोवसंख्येन आमच्या वांगडा आहा. हें येणाऱ्या काळान घडटलें.